I rise to speak on the calling attention moved by Shri Vijay Sardesai and Kalus Ferreira and Viresh Borkar. It's because as I think on the issues, and our issue ekdam important asa. And I believe that the real tragedy of Goa is that the rural areas and villages that were before self-sufficient, Gawani bhi, today, Speaker Sir, are facing water crisis. Speaker Sir, this is due to the neglect of the traditional source, that traditional buying behind it only born. And the complete focus of the government is to help the urban location, जे cities आहे, आणि खास करून हे जे बिल्डर माफिया आहे, जे बाब मायकल लोबोन सांगला, हे मेन कारणीभूत आहे. हे उदकाचे डायवर्ट करपाक हो एक व्हडलें प्रकरण, बारीकशें काण न्हू तें सार मोठें काण हे डायवर्ट करून उडयताय. बिकॉज in the past there used to be water shortage only in the summer months. आतां विंटरानूय शॉर्टेज. आमगेलो गोंयचो पात्रांव आहा हिंगा, फोंडेचो आमदार आनी मंत्री, ताणें सजेस्ट तुमकां केल्लें बरें बांदय म्हणून, आनी तें उदक एक्सपोर्ट कराय म्हणून दुबय, मिडल इस्ट. तुगे टुरिजम मिनिस्टरा सांग थिंग दुबय टुरिजम हावस तांकां एक अग्रिमेंट सायन मार, पोत मागीर इम्पोर्ट करया. हें कितें चल्लां स्पीकर सर? कसली फकाणां? हर घर जल म्हणून ही स्कीम मुखेलमंत्री आख्खे देशभर सारकें हर घर जल जालां. ही घोशणा देशभर ही कोणागेली गॅरंटी? ही मोदी सरकाराली गॅरंटी म्हणटाले हर घर जल. आज हें कितें दाखोवन दिता? सगळे कडेन वयल्या कोणागेल्या घरान जल ना, नोडूय ना, कांय ना. बिकॉज सर आज ग्रामीण भागांत जावं सांगेचो भाग, दुसरे जायत्या भागांत सेलावलीम डॅमाचें जें उदक आहा थिंगा सांग्यार पासून सारकें उदक ना, काणकोणच्या भागांत उदक ना. तर हेजेर सुटावो करपाक I agree with the honorable suggestion made by Michael Lobo that all the MLAs need to be taken into confidence. ते प्लांट वाडयताय, हुंय अर्बन एरिया आहाय थिंग वाडयताय, आनी हुंय नाक आहलो जाग्यार थिंग तेंक उदक धाडटाय, हेंक बिल्डरां हेल्प करताय. हेंच बिकॉज सर म्हाका दिसता हुंय ना हुंय बंद जावपाक जाय. आनी मेन कारण जें ह्या सरकाराच्या जावईन, जो आमचो गोंयचो जावई सुरेश प्रभून सांगलेलें, कॅरिंग कॅपेसिटी, this is the biggest, this is man-made disaster and hand-made disaster. मुखेलमंत्री आसता, this disaster you know, तुवें एक्ट जावपाक जाय. स्पीकर सर, जे आमकां LAQ रिप्लाय दिल्ली, you have spent 44 crores on 104 projects on Har Ghar Jal. Now, despite of you spending so much amount, it is very clear, हे हर घर जल म्हणटाय तें फक्त तें 400 पार 400 पार तेच भाशेन एक घोशणा सोपया आमी. आतां एक मिनटान सोपयता. आतां स्पीकर सर, ऑगस्ट 2023 हो फिगर म्हाका आतां खात्री हांवें जें 44 crore जे मोडलेले आतां आनीक 50-60 crore मोडले आसत, बट ऑन द ग्राउंड रिजल्ट इज एब्सोल्युटली झिरो. There are 679 complaints as per your reply officially of water shortage. Because water tankeran surrej hoita, कांयच हे सरकारा कडेन यंत्रणा नाही. आतां very important point, जे you have no mechanism to check the quality of water at the source point. From where does this come? From where is this supplied? Is it safe or no for human consumption? Because डायनॅमिक ग्राउंड वॉटर रिसोर्सीस म्हणटा जाल्यार एक रिपोर्ट आहलो, आनी ह्या रिपोर्टा प्रमाणे it is stated that 62% of the groundwater is extracted for domestic use, 33% for irrigation and 5% for industrial purpose. So this report itself shows that the failure of the government's Har Ghar Jal Yojana and the announcement of the Jal Shakti Ministry of Goa achieving 100% tap water connectivities. Because म्हाका दिसता आनी एक साधारण सारकें important that honorable Mukhyamantri, there was a reply given in the assembly which states that there was no water pipeline passing through sewage chambers in Panjim and other parts of the state. आमी आमचे पार्टीचे सगळे मुनीस, we went there at the site, and I would like to mention the sewage chamber at Sangolda. It was passing through sewage, Udka line.
हे हुंय आहाय थिंग बांदताय जाय थिंगा हें कोताय आनी हे पाड घातलेलें आहा हे सारकें आतां तुगेलें PWD तुको आहा तुको आहा कितले आहाय पोर्टफोलियो आनी आतां हेजेर म्हाका दिसता सारकें तुवें लक्ष घालपाक जाय बारीक मनशाक जे त्रास जाता बारीक मनशाक उदकाचे प्रश्न जे म्हाका दिसता चार एकलो म्हणलो 4 वर उदक जाय देन मेक इट शुअर आय थिंक निलेश काब्राल वॉज व्हेरी क्लियर ही सेड बाबा तुका 4 वर उदक मेळटा 24 हो आहा आमगेलो पयलीं PWD मिनिस्टर तो म्हणटालो 24/7 हेच सरकारान केल्लें उदक 24/7 आमचे सुदीन दवलीकर सांगतालो 24/7 मेवतो म्हणून मागीर काब्राल बाबान 4 hours 4 वर मेळटा म्हणून सांगिल्लें आमचे मंत्री रवी बाब पात्रावान सांगिल्लें की हे एक्सपोर्ट करपाक जाय म्हणून आतां मुखेलमंत्री तुको आहा तूं कितें सांगत तें आमचें तुम्ही पळयतात GNH.